मुरगांव प्लास्टिक मुक्त करपाच्यो सध्या फक्त काणयो उरल्यात. लोक म्हणटा नगरपालिका प्लास्टिकाच्या राशीचेर कांयच करपाक सोदिना, फक्त पोके आश्वासनां दिवप चल्ला. पालिका म्हणटा तांच्याकडेन खंय जाय तितलो स्टाफ ना. आमदार म्हणटा पयली जागृताय आनी मागीर खंय एक्शन. पळयात वास्को शाराची दशा. आम्ही बेश्टे आयकूनच आहा कितें म्युनिसिपालिटी सांगता वी वील डू प्लास्टिक फ्री म्हटल्यार आयज सिवेजन आमचे पयले सगळे प्लास्टिक हांव म्हणटा म्युनिसिपालिटी कित्याक तुमी फायन मारना, तुमी कित्याक हें करना, वाय डोंट यू कम अहेड फॉरवर्ड एंड डू दिस थिंग. बेश्टे तुमी सांगता आमी करतले आनी आजून पर्यंत आयज पर्यंत तुमी कांयच करना. हांव म्हणटा हेंचे कितें चेअरपर्सन नाल्यार आमचे चीफ ऑफिसर हॅव टू कम फॉरवर्ड एंड हॅव टू सी कितें हें बाबा प्लास्टीक खऱ्यांनीच फ्री जाता कितें ना. बेश्टे सांगून आमचे पब्लिकाचे बेश्टे मायंड डायवर्ट करनाका तुमी. म्हाजें एकूच सांगन म्हणत जाल्यार म्युनिसिपालिटीचो जो चीफ ऑफिसर आसा दिपाली नायक आनी चेअरपर्सन आसा ते सदांच एक प्रोग्राम करतात की आमी प्लास्टीक फ्री करतले जेन्ना सप्तक येता तेन्ना प्लास्टीक फ्री करतले. आज पासून कांय इम्प्लिमेंट जायना. कितके वर्सां आयकता प्लास्टीक फ्री हे जावचें ना आनी फुडें जावचें ना आनी कंट्रोलानूय येवचें ना. मेन म्हणजे कितें आसा गव्हर्मेंट जितके स्टेपां घेता तितके पॉप्युलेशन वाडटा तितके प्लास्टीक वाडटा त्या प्रमाणे गव्हर्मेंटाचे स्टेप्स ना कंट्रोल करतले जाल्यार. कितें तरी करूंक जाय न्हू गव्हर्मेंटान. ह्यो सेंट्रल गव्हर्मेंट बद्दल सांगता ही पॉलिसी काडटा ती पॉलिसी काडून पोल्युशन कंट्रोल करपाक प्लास्टीक पयलीं कंट्रोल करपाक जाय. प्लास्टिका शिवाय कांयच फंड सुटी ना. तेका लागून आनी कितें सांगपाचें आसा. नगराध्यक्षा कडेन खंय जाय तितलो स्टाफ ना. गव्हर्मेंटाचे एप्रुवल प्लास्टीक बॅग 40 मायक्रॉन आनी हांगा जे थोडे अशें करता चीप सवाय गावता म्हणून ते पातळ प्लास्टीक यूज करता विच इज व्हेरी बॅड एंड हार्मफूल फॉर द सॉयल. ते डिस्ट्रॉय जायना. तेका लागून स्टेट गव्हर्मेंट सेंट्रल गव्हर्मेंटाक म्युनिसिपालिटीक पावर्स दिल्लेले आहा की तांकां फायन इम्पोज करपाक लागून. आमचे एक्टिविटीज चालू आसात. फक्त आमचे इन्स्पेक्टर AMI कमी असल्या कारणान आमकां ती फूल एक्सरसाइज करपाक मेळना. पूण आतां एक ड्रायव्ह करतलो. आमदाराकूय सगळें खबर. तो म्हणटा पयलीं खंय जागृताय मागीर एक्शन. कितें जालां पयलीं एड्युकेशन आनी मागीर फायन आनी कावन्सिलार थोडे स्टाफ लेस आहा सो देन दे हॅव आस्क्ड फॉर मोर स्टाफ. आय थिंक दॅट टायम कावन्सिल कॅन टेक एक्शन इन द मॅटर. प्रुडंटा खातीर दिशान परब. गौंडाच्या धाकल्या पुलाचेर सध्या टेस्टिंग चल्लां. पूल हालता ताका क्रॅक गेला म्हणून फाटीं बोवाळ जाल्लो. उपरांत थोडे दीस त्या पुलावेल्यान ट्रान्सपोर्ट बंदूय आशिल्लो. आतां नवो पूल जाल्ल्यान त्या धाकल्या नव्या पुलावेल्यानून माशेलात सांखळे आमोण्यात ट्रान्सपोर्ट वाडला. ताका लागून पुलाचेर टेस्टिंग चल्लां. पुलाचेर अशे 10 फूल लोडेड ट्रक पार्क करून दवरिल्ले. घेवया एक विराम.